पास एक यार। उजगाळीमळ पांडवा केव्स कडल्यान नेतुल्ले वचपाची वाट धरप आनी मदींच तुका प्रोटेक्टेड साइट्स हो बोर्ड दिश्टी पडटा। थंयच्यान भितर येवप। उजगाळीमळ जवळ जवळ 2 ते 2.5 किलोमिटराचेर आमी आत्तां केव्स पळयल्ले पळय थंयच्यान आसा। म्हणजे नेतुल्ले वता त्या रोडार मदींच तुवें भितर घेवपाची। हांगासर तूं जर पळयत न्ही जाल्यार तुका कितलेशेच रस्ते कन्फ्यूज करूं शकता। म्हणजे हो एक वयल्यान रस्तो येता, फुडल्यान आनीक एक रस्तो येता, पूण अशा वेळार भिवपाची कांयच गरज ना, कारण हांगासर प्रोटेक्टेड सायट डिरेक्टर ऑफ आर्कायव्स एंड आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट हांचे बोर्ड मारिल्ले आसात, ते तुका सारके त्या हेरिटेज सायटा कडेन व्हरून सोडटा। हांगाचे रॉक कार्विंग सामके फामाद आसात, पूण आमी आयज मेरेन पळोवना हाची खंत भोगता। वीस ते 30 हजार वर्सां पयलींचे हांगासर रॉक कार्विंग्स आढळटात। ते पयलीं कोणाक खबर नाशिल्ले, पूण हांगच्याच गांवकऱ्याक ते 1993 सालान दिसून आयले। 1-2 म्हणटा म्हणसर हांगा जवळ जवळ 100 कार्वड डिझायन्स तांकां पळोवपाक मेळ्ळे। तातूंत भितर बुल्स, लायन्स, ह्युमन फिगर्स, डान्सिंग फिमेल्स, सर्कल्स, फुटप्रिंट्स अशें पळोवपाक मेळटा। हे सगळे स्टोन कार्विंग्स केल्यात ते हार्ड स्टोन घेवन म्हणून तांच्या अनइवन डिझायना वेल्यान कळून येता। सगळ्यांत चड लोकांचे अटेन्शन घेता ते डान्सिंग ह्युमन फिगर्स। भितर सगळे मळ आशिल्ल्या कारणान हांगा दिसाचेच येवप बरें। उजगाळीमळाक लागून लागींच 2 किलोमिटराचेर केवण आनी 4 किलोमिटराचेर आशिल्ल्या सुलकर्ण ह्या गांवांनी रॉक केव्स दिसून येतात। जशें हांवें तुका उदो सांगलें, झाडां, पेडां, दोंगर, उदक हाचे पासून आमी पयस वचपाक लागले न्हय। हें एक जिवंत उदाहरण आसा। एक दीस जर पुराय निसर्गा बरोबर घालयतलो जाल्यार हांगा येवप एकदम बरें। जेवणाची किंवा खावपाची वेवस्था स्वता करची पडटा, कारण हांगा कमर्शियल किंवा आर्टिफिशियल गजाली कमीच पळोवपाक मेळटात। रॉक कार्विंग्स हांगचे जर तूं रॉक कार्विंग्स पळयत न्हय जाल्यार जवळ जवळ 500 स्क्वेअर मिटराचेर पसरिल्ल्या ह्या जाग्यार कितलीशीच फिगरां तुका पळोवपाक मेळटा। तातूंत भितर झेब्रा, कांयशीं हरणां किंवा ह्युमन फिगर्स, कितलीशीच फिगर्स तुका अशी पळोवपाक मेळटात। हांवें तुमकां सांगिल्लें न्ही की हांगासर रिवणा गांवान बुद्धिस्ट प्रिस्ट येवन गेल्ले ते 17th सेंचुरीन। हीच ती जागा। रिवणा गांवान फेमस अशें न्हय, पण सामकें हिस्टॉरीक म्हत्व आशिल्लें हें उजगाळीमळ।
जवळ जवळ 20 ते 30 हजार वर्सां पयलींचो ताका इतिहास जावन आसा आणि हांगासर हे सगळे रॉक कार्विंग पळोवपाक मेळटा. हांगासर बारीकशी चूल पळोवपाक मेळटा. लोकल लोक अजूनय ती चूल पेटयतात हें म्हाका कळ्ळें. सामको एकांतांत हांव हांगासर बसला आनी म्हजी भूक तान सगळें विसरून गेला. एकूच प्रश्न म्हज्या मनान येता की हे जे आमी रॉक कार्विंग्स पळयल्ले पळय ते कितल्या काळा पयलींचे आसतले काय, ते कोणें कित्या खातीर बांदिल्ले आसतले किंवा ते कार्विंग्स कित्या खातीर जाल्ले आसतले काय, पयलींचे लोक कशे रावताले काय, तांची घरां कशी आसतालीं काय, एकूच प्रश्न मनान येता न्हय. दोळे भरून पळयले न्ही हे रॉक कार्विंग, सो ब्युटिफूल. आतां पळोवया आमकां आर्यन खंय व्हरता तो. म्हाका दिसता न्ही आमकां आतां पळोवपाक मेळटलो प्रभू देसाईचो वाडो आनी सावरी वॉटरफॉल. चलो फुडें हांवें तुका फाटल्या खेपे सांगिल्लें पळय प्रभू देसायांचो वाडो तुका दाखयतलो म्हण. नेतुर्ले रिवणच्यान 20 किलोमिटराचेर आसा. थंयच तुका पळोवपाक मेळटा व्हडलो प्रभू देसाई हांचो वाडो. 150-200 वर्सांचो इतिहास आशिल्लो हो वाडो. हातूंत भितर कितलीशीच फॅमिलीज रावतात. भितर सरता आसतना आमी पळयल्ले व्हडले महाद्वार, घरांतलो महापुरुश, तलवारी, नांगर आमकां इतिहास सांगता. जरी पुराय वाडो मातयेचो आसलो तरी हाज्यो वण्टी खूब सशक्त आसात. वण्टीची रुंदाय 1.5 हाता इतली आसतली. ह्या वाड्याक 2 राजांगणां आसात. जवळ जवळ बरोच वेळ हो वाडो भोंवपाक लागता. पुराय वाड्याक माळी आसा. प्रत्येक कॉर्नराक एक वेगळी फॅमिली रावता. प्रत्येक माळेर ल्हान ल्हान रूम्स आसात. तातूंत भितर स्टोर रूम्स आमकां पळोवपाक मेळटात. एका कुडयेंतल्यान दुसऱ्या कुडयेन वता आसतना कन्फ्यूज जाता, पूण मजा येता. सणा उत्सवा वेळार 150 ते 200 लोक ह्या वाड्यार वावरतात. 365 दीस ह्या वाड्यार देवाचे उत्सव चालूच असतात. आणि फुडल्या एपिसोडांत पळोवपाक विसरू नाका पारोड्या हांगसरलें चंद्रेश्वर भूतनाथ मंदिर. गोंयचो सगळ्यात हायस्ट हिल. थंय वता आसतना मजा येता ती. थंय कितलीं देवळां आसात, खंय रावपाक मेळटा, नॅचरल उदकाचे झरे, कडेलोट पॉयंट, काळ भैरव, शंख भैरव, मोसात कितें आसा तें पळोवपाक विसरू नाका. चल पासय किया. मजा आयली न्हय. आता वेळ जाला चल पासय किया कॉन्टेस्ट खेळपाचो. आणि आयचो तुमचो प्रश्न जावन आसा रिवणा हांगासर उजगाळी मळार दिसून येतात ती कार्विंग्स कसली. प्रश्न परतून एक फावट. रिवणा हांगासर उजगाळी मळार दिसून येतात ती कार्विंग्स कसली. तुजी 2 ऑप्शन जावन आसात. ऑप्शन ए मार्बल कार्विंग्स काय ऑप्शन बी रॉक कार्विंग्स. उखल तो गेलो मोबाईल आणि आत्ताच SMS कर. SMS करपा खातीर टाईप कर CPY स्पेस तुझे आन्सर ऑप्शन ए काय बी ते आणि धाडून दी 56161 ह्या नंबराचेर. तू जिखू शकता पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान 6000 मेरेनचे गिफ्ट हॅम्पर्स आणि चड SMS धाडत जाल्यार मेळटलो चान्स जिखपाचे 42 इंच LCD TV फ्रॉम पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक. त्यांना मॅक्झिमम SMS धाडत राहा. चल पासय कियाचे फाटल्या एपिसोडाचे विनर जावन आसा विद्या नेरुलकर फ्रॉम मडगांव.